लोक बेजार जाल्ले आहा. रेझोल्युशन ते घेतलेच की उदक शॉर्टेज आहा, वॉटर इम्प्रूव जाल्या शिवाय हे न्यू लायसनां दिवप ना म्हणून. हांवूय तेंच्या वांगडा सहभाग आहा. हांवूय हेच मानता. हांवें आदी हें एसेंब्लीन उलयल्लें आहा. आय फुल्ली सपोर्ट देम. आय एम नॉट डिनायिंग. There is water shortage in Kalangut. There is electricity problem in Kalangut. But we need to solve it. आम्ही सॉल्व करूंक जाय. थोडे ऑपोजिशन जे आहा ते क्रिटिसाइज करता. सॉल्व करपाक येना. कितें बरें काम करता पळय ताका तेको दिना ते. आमी खंय तरी काम स्टार्ट केलें जाल्यार थिंगा वचोन कंप्लेना करता की हे एक्वायर जायनासतना सबस्टेशन करता म्हणून आमचेर कंप्लेन केला हेंच्यांनी. ते शेतकार आहा तांकां चाळून घालता सबस्टेशन येता पळय थिंगा. सो हांव कितें म्हणटा, लेट अस पार्टिसिपेट, लेट अस टुगेदर डू इट. टुगेदर करूंक सोदिना. सो दे हॅव देअर ओन एजेंडा. सो आय एम नॉट कमेंटिंग ऑन देम. माय जॉब इज टू सी दॅट वॉटर कम्स टू कलांगूट अँड कांदोली अँड बागा. माय जॉब इज टू सी दॅट ती अंडरग्राउंड केबल जो सालिगांव सबस्टेशन पासून येता तो कंप्लीट जावचो. 155 crores टेंडर फॉर इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूवमेंट अँड टू ब्रिंग अ न्यू मॉडर्नाइज्ड compact powerhouse for entire Bardes area, आमची एरिया, स्पेशली अंजुना, वागातोर, शापोरा ही एरिया प्लस आयज तोल्ले आमचे कडेन पावर हाऊस हा ओनली एट कोलवाले. सो अनेक पावर हाऊस हिंगा जायत जाल्या दिस एरिया अप टू पर्वरीन कॅन गो फ्रॉम दॅट फिडर. अ न्यू फिडर लाईन कमिंग फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम कोलवाले टू हियर. सो ऑल दीस वर्क हॅज टू बी डन. त्याच्या खातीर पयशाची गरज आहा. सो वॉट एवर नीड्स टू बी डन, आमी म्हाका दिसता रायट डायरेक्शनान आहा. खाली चीफ मिनिस्टर हू इज द फायनान्स मिनिस्टरान वर्क ऑर्डर दिवपाक जाय. आमी जाणा की कोस्टल बेल्टाक उदकाचे आनी लायटीचे खूब प्रॉब्लेम आहा. त्या खातीर आमी काम चालूच आहा. म्हाजें काम चालू आहा. पर्सनली हांव ह्यो फायली मूव करता. एक्चुअली हें काम करपाचें पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, बट आमी आमदार म्हणून हे फायली मूव करता.